ऑल ओवर गोवा जे आमचे ट्रायबल लोक आसा ते एकठांय जाल्ले आसा, डिफरंट ऑर्गनायजेशन्स एकठांय येयल्ले आसात. पण एक गोष्ट सांगूंक सोदतां की 19 वर्सां जाली आणि ही 19 वर्सां जाली आमकां स्टेटस मेळ्ळा, तरी सुद्दां आयज पर्यंत आमी तीच डिमांड घेवन आयज रस्त्यार येयल्ले आसात. म्हणल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन. आमी कितें मागताले? आमी आमचेर उपकार मागिना. आमकां जे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स दिल्लो आसा, जे 12% रिजर्वेशन असेंब्ली सीट्स मेळपाक जाय, आणि ते म्हणल्यार कितें 40तल्यान फक्त 4 सीट्स, आणि हे 4 सीट तर आमकां दिवपाक शकले ना. डिफरंट ऑर्गनायजेशन, डिफरंट गव्हर्मेंट फॉर्म जालो 2003 ते 2022. सो आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की हेच्या फुडें आमी ओगी रावपाचें ना. 2024 हेच्या पयलीं तर आमकां डिमांड फुलफील करिना जाल्यार जें कितें 2024 करपाक जाय तें आमी फुडें आहा करपाक. हांव गोविंद शिरोडकर, हांव चिंबलचो आनी हांगासर एडवायजर म्हणून काम करता. देखून आमचे रिजर्वेशन फॉर पॉलिटिकल. तर हातून अशें आसा की गेली 19 वर्सां जालीं गावडा, कुणबी, वेळीप आनी धनगर जे आसा, धनगर सोडून गावडा, कुणबी आनी वेळीप तांकां आदिवासी दर्जो दिवं. कशें आसा, एकदां तुमी नोटिफाय जाले ST म्हणून, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमचे अधिकार जे आसा ते स्पेसिफाय केल्ले आसा सारके. तेन्ना 19 वर्सां ह्या आमच्या हक्का खातीर आमकां वंचीत दवरप हे सरकाराचें मोठें कुकर्म, वायट कर्म. आनी ते केदे व्हडले अधिकारी जरी आसले, घटनेन जे कितें आमचे अधिकार दिल्ले आसा तेजे कडेन कसलेच तरेची छेडछाड करपाची अधिकार जो आसा हो हांकां ना. इवन पॉलिटिकल लिडर जरी आसले, कोणी जर कितके व्हडलो जरी मनीस जर आसलो जर जायत हो पॉलिटिक्सान, जाल्यार ताका तो अधिकार ना. परंतु अशें जाल्लें आसा हांगासर की आमकां जे आसा आदिवासींक गोंयच्या हांगासर ग्रांटेड धरलेले आसा, आनी एक प्रकारची आयडिया जी आसा हे काडीत आसा. म्हणजे कशें आसा, डिलिमिटेशन जर तर हांगा बसता, काश्मीरा खातीर जर बसता आसत, UP खातीर जर बसता आसत डिलिमिटेशन कमिटी, वाय नॉट फॉर गोवा? आणि अशा वेळार आमची मतां हांकां जाय, परंतु आमचे जे अधिकार जे आसा आमकां दिवपाक जाय ते दिवपाचे हांच्या मनान ना अशें दिसता. आनी तुमी जाणा आसतले 2003 जरी आमचे हें जर जालें जर जायत जाल्यार आमचे कांय जे हक्क जे आसा, कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार जे आसा ते आमचे उठा सारके आमी जेन्ना आमी सगळीं एसोसिएशनां एकठांय येयलीं त्या वेळार आमी आवाज केल्या नंतर सगळ्या एसोसिएशनांनी आमच्यो कांय मागण्यो आसा त्यो चालीक लागल्यो. आनी आयज अशें जाल्लें आसा, परतून आमी अश्यो ज्यो सगळ्यो संघटना आसा आमच्यो गोंयच्या आदिवासीच्यो ह्यो सगळ्यो एकठांय येयल्ल्यो आसा. आनी आमी सांगूंक करता की आमचो जो हे जे उरिल्ल्यो ज्यो सगळ्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो पूर्ण केल्या शिवाय आमी स्वस्थ बसपाक ना. आयज आमी हिंगा जमल्या आनी खास करून निश्चित मारतात की आमकां जो हक आमचो घटनेचो हक आहा, कॉन्स्टिट्युशनल हक आहा, पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो तो मेळून घेवपाक आज आमी सरकाराक एक आव्हान दिता की जरी तर आमचो हक तुमी पर्णी करना आनी आमची मागणी आमकां मागता ते प्रमाणे तुमी दिना जाल्यार हेज्या मुखार आमी कसले स्टेप घेतले ते आयज आमी तुमकां दाखोवन दितले. पूण आयज आमी हिंगा एकठांय जाल्यार फकत तुमकां सांगपाक की आमचो हक आमकां मेळपाक जाय. आनी सगळीं ऑर्गनायजेशनां जी पळय आमच्या गोंयांत ट्रायबल ऑर्गनायजेशन्स आहा, ट्रायबलाचे सगळे लोक आसा, जे आमचे मोठे धाकटे लिडर आसा, ते सगळे आमी आज एकठांय जाल्ल्या सरकाराक सांगपाक की आमची मागणी जी आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची, ती रिजर्वेशनाची तुमी ह्या 24च्या पयलीं 2024च्या पयलीं तुमी आमकां दिवचें. हे आतां रिजर्वेशन आसा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, तुमकां कितलीशी रिजर्वेशन म्हणल्यार खंयचे मतदारसंघ ना जाल्यार तुमी हे सोदतात? त्याचो डेटा रिजर्वेशनाचो आमचो डेटा पळय आहा, STचो डेटा आहा तो सरकारा कडेन ऑलरेडी आसा, इलेक्शन कमिशना कडेन आसा. ती खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटली ती सरकाराक भरपूर खबर आसा. पूण आमचे कितें आहा, आमचो हक जो आसा, जो आमची पर्सेंटेज आमकां मेळपाची आहा ते पर्सेंटेजी प्रमाणे ती खंयचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां मेळपाक जाय. कितली पर्सेंटेज ती?
12.5% आतां पर्यंत 2011चो पळय आमचो आंकडो आसा डेटा आसा त्या प्रमाणे आमकां सरकारान 12.5% दवरले आहा 12.5 तो आमकां मेळून दिवपाची गरज आसा आनी मेळपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.